सतत पडपी पावसान MES महाविद्यालया लागसारच्या सिद्धार्थ कॉलनीतल्या संकुलाचो दुरीक पडलो। हातूंत एकट्याक गंभीर दुखापत जाल्या, ताका हॉस्पिटलांत दाखल केला। घडणूक थळार थळाव्या आमदारान वचून परिस्थितीचो आढावो घेतलो। RDXGOA खातीर जुवारीनगरच्यान प्रसाद नायक। If you see this area behind here, the entire water जे आसा उदक आसा सगळे हांगासर एक्युमुलेट जाता आणि ह्या सायडीक येता। सो एक अशें प्रोविजन करून दिवपाक जाय की उदकाचे जे प्रोविजन आसा सगळे कॉलनीन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम करून बाकीच्या एरियान सारखे सिस्टमॅटीक उदक व्हावलो जाल्यार हो प्रॉब्लम परमनंट सोल्युशन जातलो। नाजाल्यार अशें ते बिंद कोसळपाचे इन्सिडंट जायत रावतले। माझी गाडी हांगा पार्क आसा, ती गाडी आख्खी डॅमेज जाला, तुम्ही पळोवंक शकता हांगा। बाकीचे गाडी डॅमेज जाला आणि आमचो जो सेक्रेटरी आसा ही इज टेरिबली इंजर्ड, सारको सिरियसली इंजर्ड आसा। सो तेच्या खातीर आमी मागता अथॉरिटीजा कडेन, आमचो MLA बाबू येयला हांगा आणि बाकीचे अथॉरिटीजा कडेन आमी मागता, पंचायत तलाठी आणि बाकीचे सगळ्यांचे इन्स्पेक्शन करून तुम्ही जाता तितले नॉट ओनली दिस इन्सिडंट, लेट्स नॉट वेट फॉर दिस कॅलेमिटी टू हॅपन, लेट्स नॉट वेट फॉर दिस, द अदर कॉलनीज आर ऑल्सो देर, वेल प्लॅन्ड ड्रेनेज सिस्टम करून आमकां दिले जाल्यार म्हाका दिसता हो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो। इफ यू सी द व्हिडिओ, आख्खो वॉल कोसळून द रॉक्स विच द ब्रिक्स विच केम ऑन आवर सेक्रेटरी, इट वॉज व्हेरी टेरिबल। आणि तो वाचलो, पाय ते सारखे डॅमेज आसा, पण तकलेनी मार लागूना म्हणून बरें आसा। बट विथ दीस वी शूड लर्न। सुमार जेन्ना हो इन्सिडंट जाल्लो, इट वॉज रेनिंग हेविली फॉर पास्ट 2-3 days. Due to rain, the water was accumulated on the other side of the compound wall. Jenna amcho monies as the secretary सकाळी आमी थिंगा आसलेले for the inspection. So we found that the seepage of water, जे उदक थिंगा भरलो, it was more than half a man, you can say, till this night. So जेन्ना आमी उदक ते we find out like कितें जाला, seepage कित्याक इतलो उदक येना. So आमचो secretary उबो हिंगा आसलेलो to see the wall कितें जाय. At that moment, in the friction of time, the wall collapsed on him, due to which severe injuries are there, and he's admitted in SMRC hospital. So, as doctors, they have said like he फाल्यां तेजें operation हे करतले because of his pressure level. कॉल केले गणेश लामाणी जेन्ना म्हाका दिसलें बरो इन्सिडंट, बरो व्हडलें कितें हें जालां म्हाजें, कोण म्हणपाक लागलो बिल्डींग वॉल कॉलेप्स जालें म्हणून। म्हाका शॉक जाला, तेका हांव फाटाफाट साफ करून हांगासर आयलो, सायडीन पयल्यार वॉल कॉलेप्स जाला आणि गाडयेक मातशें डॅमेज बी जाल्या। म्हाका दिसता तेची वॉल कितें तरी वीक आसपाक जाय आनी ताका लागून उदकाक लागून मातशें तें वॉल कॉलेप्स जाला। म्हजें लागीं कितें जाता जाल्यार हांव ताका जरूर हेल्प करपाक शकता। पळय कशें कितें आहा तें, हांव तें कोणें डिस्कस करून तेंगे सोसायटी आसा डिस्कस करून म्हाका कितें हेल्प करपाक हांव ताका हेल्प करता। प्रायवेट हांगासर हेंवूय आसा, प्लॉट आसा, आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी सगळें एकठांय रावन कितेंय ताका ऑल्टरनेट कितें जालें उदकाक वचपाक कितें जर प्रोविजन दवरपाक जाय। म्हाका दिसता तें सगळें बसोनूच तें करपाक शकता।